26 नोव्हेंबर 2008 ची याद अजूनही भारतीयांक खास करून मुंबईकारांच्या आंगार काटो तशेंच भयाचें वातावरण पातळटा। 26 नोव्हेंबर 2008 दिसा मुंबईत सेगीत 4 दीस चलिल्ल्या आकांतवादाक हल्ल्याक लागून भारताच्या इतिहासांतलो काळो दीस म्हूण वळखतात। आकांतवाद्यांनी मुंबईतल्या फामाद जाग्याचेर म्हळ्यार छत्रपती शिवाजी टर्मिनस, ओबरॉयन ट्रिडंट आनी ताजान 12 बॉम्बस्फोट आनी फारपेट केल्ले। ह्या हल्ल्याच्या निमण्या दिसा म्हळ्यार 29 नोव्हेंबराक 2008 दिसा नॅशनल सेक्युरिटी गार्डांनी ऑपरेशन टोर्नाडो चालीक लायले आनी ह्या आकांतवाद्यांक ताज हॉटेलांतल्यान भायर काडले। ह्या हल्ल्यांत परदेश आनी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांसयत वट्ट 166 लोकांक मरण आयलें। ह्या सगळ्या लोकांची याद तशेंच लोकांक वाटायल्ल्या सगळ्या जवानांची याद म्हण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसान आर्गां ओंपली। तो भाई में लग गया